थोड्या आठवड्या पयलीं आमीच राघव चड्डाक त्या पोझिशना वयल्यान काडिल्लो आनी वी हॅड एक्सपोज दॅट ही वॉज प्लॅनिंग टू जॉइन द BJP. इनफॅक्ट आमी ताका डिमोट करतकूच ताणें एका दिसा भितर कितलेशेच हजारांनी ट्वीट जाणें BJPच्या अगेन्स्ट केल्ले, नरेंद्र मोदीच्या अगेन्स्ट केल्ले, ते डिलीट केले. सो दॅट दीस वॉज गोईंग टू हॅपन इज नो सरप्रायज. ऑफकोर्स थोडे आनिकूय गेल्ले आसा ते आमकां वायट दिसता. कितें आसा, तुमी पार्टी चेंज करूंक जाय, तुमकां पार्टीन बरें दिसना, दॅट इज अंडरस्टँडेबल. बट टू जम्प एन एंटायर आयडियोलॉजी, म्हणजे ज्या BJPच्या विरोधान तूं इतलीं वर्सां उलयता आनी लास्टाक तूं त्याच BJPन वता, दॅट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड. आनी म्हाका दिसता दे हॅव मिसयुज्ड द प्रिविलेज दॅट दे हॅव गिवन, दे वर गिवन बाय द पार्टी. कित्याक राज्यसभा मेंबर म्हळ्यार कितें, तूं लोकां कडेन वचून निवडून येना. यू आर गिवन दॅट पोझिशन बाय द इलेक्टेड MLAs ऑफ द पार्टी. त्या MLAन आनी त्या पार्टीन तुमकां ते पोझिशन दिलें म्हणून तुमी थंय पावले. अँड टू मिसयूज दॅट पोझिशन अँड टू डू दीस सॉर्ट ऑफ डिफेक्शन which is usually seen in assemblies or in Lok Sabha where they are directly elected by the people, त्यांना तू म्हणूंक शकता की आपण निवडून आयला म्हणून. इन दिस केस दे कॅनॉट इवन से दॅट. सो पूण जशें तुमी पळयलें, only a few people reached the BJP office. I don't know why the rest of them have not publicly come out. It's only coming out in the news that they have defected. But maybe they have read the anti-defection law. Maybe it does not apply to their position, and maybe they will be disqualified if they make this decision. But whatever it is a sad day for democracy, because आम्ही पळयता की आज भारतीय जनता पार्टी चड आनी चड अत्याचार आनी लोकशाही विरोधीचे काम करपाक लागिल्ले आसा. आनी त्या खातीर ऑपोजिशनाच्या आमदारांक आनी खासदारांक चड आनी चड प्रयत्न करूंक जाय टू रेजिस्ट दीस, टू सेव आवर डेमोक्रेसी, टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So it is very sad day for democracy when people fall prey to fear or greed. कित्याक आज जे भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाता तुमी पळयला, एक तर ते खंयच्या तरी भयान जॉईन जाता किंवा तांकां कसली तरी आमिश दिवन, कसली तरी तांकां एक हें दिवन, हातान कितें तरी दिवन तांकां थंय अट्रॅक्ट केल्ले जाता. सो लायक आय सेड, इट इज अ व्हेरी सॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. आनी म्हाका दिसता नाव ऑपोजिशन एंड ऑल पार्टीज हॅव टू फायट इवन हार्डर टू स्टॉप द BJP इन इट्स ट्रॅक्स. सो एवरी टायम आतां दोन मी एक्झॅक्टली जशें सांगलें, इट इज अनप्रेसिडेंटेड. म्हणजे राज्यसभान अशें 2/3 डिफेक्शन केन्नाच जावंक ना. आनी वेदर द एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली अप्लायज टू इट हें आमी पळोवचें पडटलें. वी वील टेक वॉट एवर लिगल एक्शन. ऑलरेडी आमी डिसक्वॉलिफिकेशन पेटिशन घाल्लें आसा, पूण दॅट ऑफकोर्स गोज टू द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा हू इज पार्शियल टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो वी डोंट हॅव हाय होप्स फ्रॉम दॅट. पूण डेफिनेटली वी वील देन टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट अँड वी वील टेस्ट वेदर द लॉ अप्लायज टू दीस केस. नो, एक्चुअली क्वायट द कॉन्ट्ररी. आता 4-4.5 वर्सां जाली आज गव्हर्मेंट इज परफॉर्मिंग इन पंजाब आनी लोक इतले खूश आसा. दे आर फाटल्या वेळा आमकां 117-92 सिटान निवडून हाडिल्ले. दीस टायम द वेव इज एक्चुअली प्रो इनकम्बन्सी आनी लोक आनीकूय सीट आमकां दिवपाचे तयारीन आसा. सो इन सच अ सिच्युएशन वेन द पब्लीक ओपिनियन इज विथ आम आदमी पार्टी, विथ अरविंद केजरीवाल, विथ भगवंत मान, I am surprised why these 7 MPs have decided to commit political suicide. कित्याक म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी तीच पार्टी आसा जी पंजाबाच्या 700 शेतकऱ्यांक मारून उडयल्या. तुमकां याद आसतलें वेन दे बॉट द 3 फार्म लॉज, 2 वर्सां एजिटेशन चल्लें. 90% शेतकरी सगळे पंजाबाचे आयिल्ले. 700 शेतकऱ्यांचो जीव गेलो त्या एजिटेशनान. आनी त्या भारतीय जनता पार्टीक तुमी जॉईन करून पंजाबाचे बरें करूंक सोदता. सो पीपल ऑफ पंजाब वील शो देम अ व्हेरी गुड लेसन इन दीस कमिंग इलेक्शन. तुम्ही दिल्ली मॉडेलाचे उलयताले, सेंटराक आतां गोवा मॉडेल लायला सो दिसता तुमकां तुमचे जे. जशें सांगलें ऑलरेडी, राघव चड्डाचे आमकां ऑलरेडी खबर आशिल्लें. मागीर पयर कोणाचेर तरी ED रेड जाली. सो अशें बाकीच्याकूय धमकी दिले आसतले की तुमी येना जाल्यार तुमचेरूय ED रेड जातले. आतां प्रॉब्लम असो पळय तुमी, जो अरविंद केजरीवालजीक आनी आमच्या बाकीच्या लिडरांक तुरुंगान घाले, जेलीन घाले, दे वर जेल्ड ऑन प्री ट्रायल अरेस्ट. 6 म्हयने 2 वर्सां ट्रायल जाल्या शिवाय. सो टुडे even if you have not done anything wrong, and it was proved that Arvind Kejriwal and all our other leaders did not do anything wrong. सकयल्या कोर्टान आमकां बरी केलें, आमकां डिस्चार्ज केलें. But today the fear among people is that you can be jailed even if you have not done anything wrong using PMLA and using ED. And some people don't have the stomach. थोड्यांक ती कापाजदाद नासता बाबा 6 म्हयने जेलीन वचून, even if they know they have not done anything wrong. So some people fall to this. So it is, like I said, it is very sad. आनी म्हाका दिसता जशें सांगलें,
ऑपोजिशनान आतां कापाजाद करची पडटली. वी वील हॅव टू फायट स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर. वी वील हॅव टू बी रेडी टू गो टू जेल, एस्पेशली इफ यू नो यू नॉट डन एनिथिंग रॉंग. वी आर रेडी टू गो टू जेल. तुम्ही पळयतात GNH. 춥춥게 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 춥춥춥 춥춥게 춥춥게 춥춥게. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत